Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. स्मार्ट सिटीचे कामाची पद्धत पळयल्यार पावसात मोठे अरिश्ट दवरिल्ले आसा म्हूण नगरसेवक सुरेंद्र फुर्ताद आनी वावुरपी दत्त प्रसादाची शिटकावणी. सांतिनेज नाल्याचेर नवो साको बांदला पूण तो पोरनच साकवाचे. पोना उस्पून नितळ केल्ले ना, वेल्यान आनीक माती. फुलापोंची माती काडपाचें काम चालू आसा. हो ताळगांवच्यान पणजेंतल्यान वचपी नाल्याचो गेटवे. पावसात हांगच्यान उदक वचचें ना. उदक सिवेजी सयत तुंबून लोकांच्या घरांनी पावतले म्हूण शिटकावणी. आमी टायम बॉमार. लोकांनी आमकां विचारचें न्ही. आमकां काम करतना कोणेच विश्वासात घेवना. सुरेंद्र फुर्तादाची शिटकावणी. ह्या फुडें आमी टायम बॉमार पळय बसल्या कितें जाल्यार आमकां फोन मारनाका विचारपाक. कित्याक आमकां कसलेच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. CM आयलो आमकां आपोवंक ना. वॉर्ड कॉर्पोरेटर राव, this new bridge was built on the old bridge and now they are trying to remove. There is no support. I am telling you, this bridge will come down. हो जो तो एक नवो ब्रिज बांदिल्लो आसा आनी पोनाक आदलो ब्रिज तसोच आशिल्लो आसा आनी ते पंची माती आतां ते काडटा आनी दीस इज द मेन एक्झिट पॉयंट ऑफ द रेन वॉटर. जे पावसाचें सगळें उदक ताळगांवच्या आमच्या शेतांच्यान मांडवीन वता ते ह्या वाटेनच्यान वता आनी आतां पावसाक कितके दीस उरले तेय बीन आमी जाणा. ह्या येणाऱ्या 8-10 दिसान हें काडून जातलें काय ना. आनी ही सगळी सेवरेज जी आसा, सेवरेजीचें उदक जें आसा हें आज लोकांच्या घरांनी वचपाक लागतलें आनी कितें फुडें डिजास्टर जावपाक शकता हाजें आज आमी कांयच इमेजीन करपाक शकना. मुख्यमंत्री रातचो इन्स्पेक्शन करून गेला. ताणें दिसाचो येवन खंय परिस्थिती पळोवची. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की परत हांगा दिसा उजवाडो येवचो, आमकांय बीन आपयचें. कोणाक तरी कितें तरी मेळना म्हूण थंयथंयाट. आमदारान आपली जबाबदारी फाफडून जावचें ना. आमदार आसा पण तेणी म्हणलें की आय वील वेट एंड वॉच म्हणून. तेजेर तुमचें कितें कमेंट आसा? ताणें वेट एंड वॉचूय म्हणिल्लें आनी त्याच स्टेटमेंटान कितें 8 कोटीचोय कितें उल्लेख केल्लो. इज समबडी वेटिंग फॉर अ शेअर ऑफ दोज 8 crores हो म्हजो डायरेक्ट आरोप आसा. आदले लेआउट्स आदली पायपां खंय आसा ते पावलां काय ना हें पळोवपाचें काम इलेक्टेड आमदाराचें, आमचें न्ही. आज तो हात वयर काडून आपली रिस्पॉन्सिबिलिटीच्यान धांवूंक शकना. इट इज हीज जॉब to ensure that all the concerned departments coordinate. जेन्ना शेअर पावना तेन्ना खूब जाणां कितें कितें उलोवपाक लागता. म्हज्या कानार पडला की PMO इज डायरेक्टली मॉनिटरींग दीस प्रोजेक्ट. कांय मानगडी करपाक मेळना म्हणूनय कांय लोकांचें चाळवलां आसतलें. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.